हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळे बरी आसतले आनी सगळे बरी आसपाक जाय. तर गायज सकाळचे जो रुटीन आसा माझा तो सगळो जाल्लो आसा, कारण आयज मम्मी सकाळच्यान बिजी आसा. सो सगळो रुटीन म्हाकाच करचो पडलो. सो ऑलमोस्ट आता रुटीन माझं सगळं जाला. फकत एकूच काम उरला, ते म्हटल्यार काल आमी सान्नी घातलेली ती म्हाका सुकत घालपाक जाय. सो ती हांव आतां सुकत घालतलें आनी आयज मावशी बीन येवपाची आहा, तेंचोय बीन वेट करता. धाकटी मावशी येवपाची आहा म्हाजी आयज. सो तेंचोय वेट करता आणि जस्ट आता म्हाका सान्नी घालपाक जाय सुकत. सो ती सुकत घालून घेता आणि पळोवया आयचो दीस कसो कितें वयता तो. मामाचो चेडोय बीन म्हजो येयल्लो आसा आणि तेज्या वांगडा सद्या टायम वयता म्हाजो, कारण ल्हान भुरगीं आसली काय मस्तेपणा म्हण तेंच्या वांगडा टायम असोच वयता. सो असो करून म्हाजो टायम वयता सद्या. सो चला तर सान्नी पयली सुकत घालून घेवया आणि पळोवया कशें कितें तें. वत एकदम कडक असले, सो चितले हांवें सान्नी बीन सोमतीच सुकत घालया टायम वेस्ट करच्या परस. आणि हेच काम उरलेलें म्हाजें, एक सान्नी सुकत घालपाचें. आणि काल आमी तुमी पळयलेत की डबल साडी घेतलेली, सो ती आयज सिंगल जाली आणि आमकां धांपपाकूय बरी पडली. सो पळोवंक शकता तुमी हांवें कशी कितें धांपोवन घेतली ती, आणि बरें पडलें आमकां की डबल घेतलें म्हणून. आणि सान्नी बीन आमची बरी कवर जाली. आणि अशें 2-3 दीस सुकत घालूंक जाय. तेज्या उपरांत झाडांकूय मातशें आनी तुळशीकूय उदक घालून घेतलें हांवें, कारण वत पडटा आणि तुळस म्हण झाडां म्हण मातशी करपोन वयता. आणि आनीकूय एक झाड आसलें तेका बीन उदक घातलें आणि ते वयरसून तर मातशें हें जाल्लें आसलें की पानां बीन तेजी बावलेली आसली. सो तेज्या वयरसून हांवें उदक घातलें. आणि हें आसा आमचें घर, पळोवंक शकता तुमी फुडली सायड. आणि सान्नी बीन आमची सुकताली. कोणी शिकयली बाबा तुका ती सर्कस? कोणी शिकयली सर्कस? खंयच्या टिचरीन शिकयली? काय बाईन शिकयली? बाईन शिकयली? फ्रेंड्स, माझी सान्नी बीन सुकत घालून जाली आणि हांव सद्या हेच्या बरोबर टाइमपास करता. हेच्या गजाली बीन तुमी ऐकले की ना, आणि ऐकता तो पळयता. सो तेची बाई बरी खंय बालवाडीतल्या बाईच्या गजाली सांगता म्हाका. सो तेच्या वांगडा टाइमपास चालू हा माझा सध्या, कारण तो माझा टाइमपास सध्या बरो करता. त्या म्हणसर मावशी बीन येतली, सो तेंचोय वेट करून जातलो, त्या म्हणसर ती येतली. तर फ्रेंड्स, कजन मामाचो चेडो येयल्लो, तेच्या वांगडा हांव खेळटालें, कारण म्हाजोय बीन टाइमपास जावनी आनी तो खेळ करतालो. सो तेच्या वांगडा खेळून म्हाकाय बीन म्हाजें ल्हानपण याद येयली आणि हांगसर आमी क्रिकेट एन्जॉय करतालीं. सो हांव एका न्हू आतां एक हें दिवपाचें आहा, उदक आनी थंड. सो तो पळोवया एक्झॅक्ट तो कितें सिलेक्ट करतात, तेका कितें आवडटा तें पळोवया. काय जाय तुका? उदीक काय बाटली? काय जाय तें घे. उदीक नाका? पाणी कितें घेवं ना? पाणी बरं लागना? थंड बरं लागता? सोपली? आता उदीक पियतला? दोन्ही मिक्स मरे. अरे 2000 years later. सो गायज फायनली मावशी बीन येयली आणि वदळूच येयली ती, पण चड हांवें काय शूट करूंक ना. सो तेंच्या वांगडा टायम स्पेंड करताले आमी आणि ती बसल्या सद्या. सो मावशेची वळख करून दिता तुमकां सगळ्यांक. हांगसर बिट्टू बसला. बिट्टू हाय कर. आणि ही आसा म्हाजी धाकटी मावशी आणि ही आसा मम्मी. सो ती वदळूच येयली, पण हांवें चड शूटूच करूंक ना. तेंच्या वांगडा बसलेले गजाली मारूंक, आणि मावसो न्हिदला सद्या. मावशाची बीन तुमकां वळख करून दिता मागीर. हेज्या पयलीं बीन व्हिडिओन आसात, ती जात्रेच्या व्हिडिओन आसात. सो चला तर जेवता आणि डायरेक्ट तुमकां जेवण मेळटा. त्या म्हणसर बाय बाय. तर गायज सद्या आमी जेवपाक बसले आणि जेवपाक आमगेर आसा वेज स्पेशल अशें कांय ना, वेजूच केला पूण. सो दाखयता तुमकां आयज आमगेर स्पेशल कितें आहा तें. आज रोस आसा, परत हांगसर रोस आसा, कोबीची भाजी आणि शीत. सो आमी जेवली बीन आतां आनी मायक हे कॅमेरा टेस्टिंग काम चालू हा. सो बिट्टू, ते एक्चुली तेजें नाव निखिल, बट आमी तेका बिट्टू म्हणटा. सो तो ट्रायपॉड चेक करता कसो कितें चलता तो. आणि
हांगसर भायर बरो वारो येता, घरान भरपूर गरमी जाता, सो आमी बायकडे आसा सध्या. आणि तुम्ही म्हाका कमेंट करून सांगा हो म्हाज्याकून धाकटो आसतलो की हांव हेज्याकून धाकटें आसतलें. सो कितें आसतलें ते कमेंट करून सांगा, हो व्हडलो की हांव व्हडलें. कमेंट करूंक विसरू नाका, कमेंट करा. बरी येता न्हू. आणि असो बीन वयर घेऊन चललेले बे. हो. सो फ्रेंड्स आमी ट्रायपॉड चेक करता कशें कितें व्हिडिओ शूट जाता तो. बरो येता पण न्हू. म्हाका इतली दीस आयडियाच ना मरे. म्हाजे कडेन ट्रायपॉड आसून म्हाका इतली आयडियाच ना. म्हणजे हांवें तेका अजून प्रॉपर यूजूच करूंक ना. कळ्ळें न्हू. सो गायज ऑलमोस्ट टायम जालो. आतां थोड्याच वक्तान मावशी बीन वयतली, कारण बिट्टूक जिमान वचोंक जाय खंय, सो तेका लागून बेगिना वयतली ती. बरें आसा. तो हे खातर कितें असो बँड करून आमी यूज करूं शकता. मुद्दम वापर. हो यार बरो येता हितून. इतली म्हाका आयडियाच ना. दोन तरेचे दोन चपला घातल्यान बाय. तर गायज हांगसर पळोवंक शकता तुम्ही दोगूय भयणी सध्या हे करतात कितें झाडां पळयतात. मावशी म्हणजे मम्मी मावशेक झाडां दाखयता हांगसर. आणि सध्या पोरसान आसा आमी सगळी. तर गायज आता मावशी बीन वचपाक भायर सरली आनी मावशी सान्नी पळयता. सो वचपाचो टायम जालो तेंचो. बिट्टूक जिमाक वचोंक जाय तेका लागून ती बेगिनाच वयता. ए मोटू तो गाडयेनी वयता. मावशी बीन माजराक पळयता, आमच्या मोटूक पळयता. ए मोटू या. तर फ्रेंड हांगसर मावशी बीन वचपाक भायर सरलेली आनी तेंचे बरोबर टायम कसो कितें गेलो तो आमकां कळोकूच ना. बेगिनाच टायम गेलो आनी टायमूय आमकां खूब कमी पडलो उलोवपाक. सो बट बिट्टूक जिमाक वचोंक जाय आसलो तेका लागून ती बेगीन गेली. तर गायज मावशी बीन वचून भरपूर टायम जालो आनी मम्मी फाटल्यान क्लीन करता, कारण सांज जाल्ली आसा सद्या आनी बुरशें जाता कोयर पडोन, सो तेका लागून ती आतां क्लीन करता. आनी आयचो ब्लॉग हांवें चड शूट करूंक ना, कारण म्हाका फूल डे म्हणटात मावशे बरोबर बीन स्पेंड करपाचो आसलो. सो सगळो दीस हांवें तेंच्याच बरोबर चडसो घालयलो. कमी शूट केला हांवें थोडे क्लिप, सो तुमी समजूं शकता आसतली. आणि चला तर आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करूया. आय होप सो आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसतलो लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांचे. बाय.